बरो अभिनंदन करता, कित्याक उतराक त्यांनी माझ्या सांगलेल्या त्या प्रमाणे शेड घालून दी म्हटलें, ती शेड घालून त्यांनी दिली. महिन्यापूर्वी इतले म्हयनो पासून जावंक ना, इतलें त्यांनी काम केलें. हेच्या बद्दल हांव सराक थँक्यू म्हणटा आनी ह्या देवस्थान झेडग्याच्या वॉसाच्या नांवान हांव थँक्यू म्हणटा. आनी असोच आमकां उमेदवार जाय आनी हेच्या फुडें बी तो फुडें काम करतलो ही म्हाका 100% गॅरंटी. पेडण्या सेवा ट्रस्टचो अध्यक्ष उत्तम पार्सेकर सर आनी एक्स प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर तेणें आमचें काम सांगलें बरोबर. तेणें आपले एका म्हयन्या भितर तेणें बारीक ल्हानशें आमचे भितर मिटींग घेवन तेणें काम करून आमकां दिलें. शेड घातली, फुडलो तो आमचो तो जो आमचो वस आनी तो जडगांव ती आमकां फूल तेणें माटो घालून दिला. त्या वतीन हांव ताका सगळ्या कम्युनिटी वर्गाक ताका थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. आनी अशेंच आमी काम करपाचें आनी कामां तेणी करून आमकां दाखोवपाचें. मागीर आमच्या हेच्या फाटोफाट आमी आसतले. हें म्हाजें इतकेंच सांगून हांव प्रपोजल घातलें आनी कितल्या दिसांनी पास विदीन एका म्हयन्या भितर आमचे बारीकशे आमचे कमिटी मार्फत देवस्थान मार्फत मिटींग घेतली आनी समजा तेणें म्हयन्या भितर आमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून आमकां दिलो. हाणें माटो आनी ही शेड घातली हाणें. ह्या देवाचो हो आमचो वार्षिक, हो आमचोच देव. कितकीशींच वर्सां ह्या देवा आमचा पेडणी घातलेला. आमी आमच्या पगारान पयला केल्लो थोडे थोडे पयशे काडून, पण तो कंप्लीट न जाल्या कारणास्तव तो दुरीग आमी सगळो मोडून उडयलो. आनी तेन्ना तो आमचे खंयचे एक स्किमीन म्हाका ती स्किमी ना खंयची तें काम केलां पण सगळो अर्धवट. हें तुमकांय खबर आहा. मागीर तें आमी थोड्या मातसो आमी मागीर करून घेतलो. आनी हें आतां जो काम केलें हें आतांचे आमचे उत्तम भाशेकार म्हणटा तेणें त्या कार्यकर्त्यान खंयच्या संदर्भात तेमी केला तें आमी काय बोलपाचो ना. तेव्हा काम केलां हें बरोबर केलां, बरें केलां. त्या बद्दल आमी जे धन्यवाद म्हणतो आमच्या देवाच्या वतीन. आनी अशीच ताका ह्या फुडेंय ताका अशीच काम करपाची सुसंगीत उदे आनी अशें आमच्या देवाच्या रणें करता. जो कार्य तो फुडें सरतलो त्या कार्य तेजा देवाच्या नांवान यशस्वी जाताले ही मी ग्वाही दिता. आतां पर्यंत वेगवेगळे उमेदवार हांगा आसलेले, सो त्या उमेदवारां कडेन तुमी केन्ना गेल्लेले? आयज पासून खंयच्याच एकूचदा गेल्लेला बाबू आजगांवकार कडेन. तो म्हाज्या चेड्याक एक हें येयल्लो कॉल, इंटरव्यू कॉल FDN. तेन्ना तो डेप्युटी मिनिस्टर आसलेला. तेव्हा आमी तेकडे तेणी काडटा हांवें तेजे कडेन पर्ची दिली. ती पर्ची कडल्यान तेणी ज्ञानेश्वरा कडेन दिली सोमतीक. तो आयलो, म्हाका खबर ना कोण तो ज्ञानेश्वर तेजो तो पर्सनल सेक्रेटरी काय आनी कोण तो. आनी पळयता फक्त बाब जेन्ना ती पर्ची तेणी काडून ते सेक्रेटरी कडेन दिल्या बरोबरच हांवें आनी ताका कांय विचारूंक ना आनी तेजे फुडें हांव वचोंक ना. ह्या हल्ले काय फाटल्या 5 वर्सां जाल्यार हांवें तोंडूय दाखोवंक ना. जर कामां जायना जाल्यार कित्याक जाय आमकां तें म्हाजें स्पश्ट मत. आमच्या गांवांत इतके आतां भुरगे शिकलेले आसात, अशें पडींग आसा सारकें अशें. आनी तुका पळय आमचे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्लेले आहा, बरें बरें सगळे फॅकल्टीसीन. मागीर काय उपेग आमदार. आनी हो आमचो रिझर्व फंड म्हाका हे आमदार जे जातात न्हू, म्हाका एक दिसता रिझर्व हे आमच्या सिटाक ताका काय काय फॅसिलिटी आहा हे हेंच्यांनी पयलीं शिकांक जाय आनी मागीर आमदारकीक उबो रावंक.